तर विदेश हें सनडायल दाखयलें तुवें व्हेरी ब्युटिफूल सारकें आमकां कळटा टायम हाज्या वयल्यान पूण म्हाका एक तुका प्रश्न आसा आतां सन आमचो तुवें सांगिल्लें की उत्तरायण दक्षिणायण आकाशान मूव जायत आसा आनी जेन्ना मूव जाता ताजे हाजे एंगलाचेर कितें परिणाम पडटा एंगलाचेर फरक पडना आतां कितें जाता सन आतां मे आसा सो सन उत्तर भागान आसा सो जे आमकां इस्ट वेस्ट रिडींग दिसता ते ह्या हेजेर पडटा पूण जेन्ना सूर्य दक्षिणेक पावतलो डिसेंबर अशें तेन्ना हांगासर आमकां वत तितलें मेळचें ना पूण ताका लागून जे आमी भितरले पार्ट जो आसा हेजो थंय सुद्दां एक डायल केल्लो आसा सो जेन्ना सन दक्षिणेक आसता सावथाक तेन्ना हेजेर आमकां रिडींग मेळटलें ओके भितर आनी एक डायल केल्लो आसा एंगल तोच दवरपाचो न्ही एंगल सेम एंगल तसोच सेम दवरपाचो भितर आनी एक डायल आसा सो 6 म्हयने उत्तरायणांत एक सायड यूज जाता आनी 6 म्हयने दक्षिणायणांत दुसरो सायड यूज जाता असो हो सनडायल 12 म्हयने आमी आमचे ऑल्टिट्यूड म्हणजे 15 डिग्रीक वापरून टायम सांगूंक शकतात आनी टायम शिकपाक शकतात. So, when you watched us make it, you'll notice that I put the protractor at this end. Now, the reason that this has to point north is because since we're in the northern hemisphere, that's where the gnomon will always point to the same spot relative to the sky. If you wait till the night, it will be pointing towards Polaris. And you'll also notice that we have 6 a.m. right here and 6 p.m. right here. Well, the sun rises in the east and sets in the west. So you'll notice the 6 p.m. is over on the east, that's when the sun would be setting in the west, so the shadow would cast towards the east. And the 6 a.m. is over towards the west, the sun rises in the east, so the shadow would point towards the west. Now, if you were in the southern hemisphere, your gnomon would have to point to the south pole. And again, it would be at whatever angle you are south latitude. When we were making it, I had the protractor right here at the 0 and 180 degree mark, and I placed a mark every 15 degrees, all the way to 180. And that's because the sun moves 15 degrees relative to the sky every hour. And that's because the Earth actually rotates 15 degrees every hour. There are 24 hours in a day, and the Earth makes one full rotation, which is 360 degrees, and 360 divided by 24 is 15. And so that's where it marks every hour. And if the gnomon, which is just the pencil here, were to cast a shadow in between the 1 and the 2, that would represent 130. Because the shadow moves constantly as the Earth rotates. तर विदेश आतां आमकां आनीक मेथड दाखोवपाचो आसा ही तर सामकी सोपी मेथड आसा हाका व्हडले एपरेटस कांय लागना तुमी खंय शेणले खंय गेले तुमकां डायरेक्शन सोदून काडपा जाय तेन्ना एक हाताची घडयाळ घेवन आमी इजिली डायरेक्शन सोदून काडूं शकतात सो तुमकां डायरेक्शन फायंड करूंक जाय नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट जाल्यार एक सोपो उपाय आसा वॉच तुमच्या हातीची जी वॉच आसता डिजिटल वॉच न्ही एनालॉग वॉच जी काट्याची वॉच आसता ती वॉच घेवन तुमी डायरेक्शन सोदूं शकता सो आतां आमी हांगा एक क्लॉक घेवन तेजेर तसोच एक्सपेरिमेंट दाखयता कितें करपाचें म्हणल्यार जो हावर हँड आसता
जो म्हणजे वरांचो कांटो. हय वरांचो कांटो जो आसता तो सुर्याच्या डायरेक्शनान पॉयंट करपाचो. तो पॉयंट केलो की मीन 12चें मार्कींग जें आसता घड्याळीचें 12चें जें मार्कींग आसता तें फायंड आउट करपाचें. आनी वराचो कांटो आनी 12चें मार्कींग हेज्या मदीं जे एंगल जाता ते एंगल इक्वली डिवायड करपाचे. आतां एक जावन गेलें. हो कांटो वरांचो कांटो सुर्याक पॉयंट केला. वराचो कांटो आमी सुर्याक पॉयंट केला. ओके हो 12चो मार्कींग. ओके सो हेज्या मदीं जे एंगल आसा हे एंगलाक आमी इक्वली डिवायड करया अशें. ओके सो पयलीं एंगल करया. हो एंगल आसा 12 वरां हांगा आनी हो कांटो. सो हे एंगल जालें हय आनी एंगलाच्या मदीं सारकें. ओके ओके. ही जी लायन आसा ती नॉर्थ सावथ लायन. ओके म्हणजे सामकें इजी आसा. वरांचो कांटो घेवपाचो आनी 12क ताका एंगल करपाचें आनी त्या एंगलाचो मदली जी लायन आसा ती लायन हांगा पॉयंट जाता टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो हे नॉर्थ डायरेक्शन जालें. सावथ ह्या सायडीन वेस्ट ह्या सायडीन ईस्ट. सो इतलें सिंपल हाताची घड्याळ यूज करून तुमी कंपास कसो तो यूज करपाक शकतात. त्या घड्याळीचेर तुमी हांगा जी 12 आसा आनी हो अवराचो कांटो आसा. अवराचो कांटो खंय मार्क करपाचो सुर्या कडेन. सो हो सुर्या कडेन मार्क करपाचो आनी 12 जे मार्क केल्ले आसा ते ड्रॉ करपाचे आनी हाजे जे इक्वल लायन मदीं ड्रॉ जाता हे एंगल. ही एंगल कितें जाता ही नॉर्थ सावथ लायन जाता. ही नॉर्थ जाता आनी हो सावथ जाता. सो हाज्या वयल्यान ईस्ट वेस्टूय सोदून काडूं शकतात. आतां फुडें आमी आनी कितें एक्सपेरिमेंट करतले. पिन होल कॅमेरा आमी आतां पळोवया. पिन होल कॅमेरा म्हणजे कितें. पिन होल कॅमेरा म्हणल्यार एक सिंपल डिवायस. एक बारीकसो होल आसता तितून सनाची इमेज आमी घेता स्क्रिनीचेर आनी तितून खुबश्यो गजाली आमी एक्सपेरिमेंट्स करूं शकता. पिन होल कॅमेरा बी अशें कांय लागना. ना कॅमेरा म्हणटा हेका एक्चुली कॅमेराचें जें वर्किंग आसा तें हेजेरूच बेज आसा. म्हणजे इन्वर्टेड इमेज बी ते सगळें. बरोबर. तर आमी आतां पिन होल कॅमेरा पळोवया. विदेश पिन होल कॅमेरा कसो कन्स्ट्रक्ट करपाचो. पिन होल कॅमेरा म्हणल्यार एक सादेशें बॉक्स. एक अशें सादें बॉक्स घेवपाचें तेच्या एका सायडीन एक बारीकसो बुराक मारपाचो. एक सूय घेवन किंवा एक बारीकशें हें घेवन एक बुराक मारपाचो. पिन होल केला हय, सामको ल्हान बारीकसो होल जावपाक जाय. ज्या डायरेक्शनान बुराक मारलो तेच्या एक्झॅक्टली ऑपोजीट एक धवो पेपर मारून स्क्रीन करपाची आनी ह्या बॉक्सान भायल्यान आनीक कितें लायट वचपाक जायना म्हणून चारूय सायडीनी काळो पेपर मारून भितर जाता तितले डार्क करपाचे आनी जे एजी आसता थंयसरूय पेपर मारून त्यो कवर करपाचे. सो भायल्यानच्यान लायट म्हाका सांग काळो पेंट मारले आता काय पेपरूच मारपाक जाय. पेंटूय मारल्या जाता पेपरूय मारल्या जाता. काळे करपाक जाय. हय तें जालें म्हणटकीच ही स्क्रीन अशी बंद केली की हो आमचो पिन होल रेडी जाता. जी लायट येता ती पिन होलाच्यान भितर वयता ह्या सायडीच्यान आनी तेंच्यान हांगा हेच्या स्क्रिनीचेर आमकां इमेज पडटा. इमेज पूण ती आमी पळयतले कशें. ती पळोवपाक आतां हेजी सायड आसा बॉक्साची थंयसर एक धाकटीशी विंडो कट करून काडपाक जाय. कटर घेवन तुमी ते करूं शकता आनी ते असो फ्लॅप कसो केलो की हांगाच्यान तुमकां भितर पळोवंक मेळटा. ओके म्हणजे हांगा सकयल आमी पळयल्यार ह्या सायडीच्यान वत वता आनी ह्या सायडीन हांगा इमेज पडटा. ह्या सायडीन भितर आमकां सनाची प्रतिबिंब इमेज दिश्टी पडटा. हेज्या बरोबर जेन्ना आमकां स्क्रिनीचेर सनाची इमेज दिसतली ती इमेजचो डायमिटर आमी मार्क करूं शकता. पेन्सिलेन तो डायमिटर मार्क करपाचो मेजर करपाचो आनी त्या हेजे वयल्यान एक फॉर्मुला आसता तेका तो फॉर्मुला घालून आमी सनाचो एक्चुअल डायमिटर काडूं शकता. सो सनाची हांगा फाटल्या सायडीन स्क्रिनार प्रतिबिंब पडटलें रावंड शेपाचें तें तुमी मेजर करपाचें. फक्त कितलें डायमिटर आसा तें फूल मेजर करपाचें आनी त्या डायमिटराचेर आमी एक्चुअल सनाचो डायमिटर मेजर करूं शकतात. सो हे फॉर्मुला कशी आसा आमकां एक्सप्लेन करता. कितें कितें कॉर्डिनेट्स आसा तातूंत. डायमिटर ऑफ दी सन एक्चुअल आनी इमेजीचो डायमिटर आनी डिस्टन्स आमच्या पासून सनाचें जें डिस्टन्स आसा तें डिस्टन्स आनी हो जो पिन होल आसा हो पिन होल टू स्क्रीन हे डिस्टन्स हेजो फक्त रेशो. म्हणजे आमकां सनाचें डिस्टन्स एक्चुअली खबर आसा बिकॉज आमी मेजर केल्लें आसा. अर्थ आनी सनाचें डिस्टन्स 150 मिलियन किलोमिटर आसा. सो सगळे कॉर्डिनेट सिंबल आसा. फक्त आमकां खबर ना इज एक्चुअली सनाचो डायमिटर. सो फर्स्ट कितें करपाचें वो हांगच्यान हांगा पर्यंत डिस्टन्स मेजर करपाचें आनी सनाचें डिस्टन्स आमकां खबर आसा आनी मागीर हें डायमिटर जें चित्राचें डायमिटर आसा तें मेजर करपाचें आनी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सिंपल केल्यार सनाचो डायमिटर येता. ओके व्हेरी सिंपल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सादें करून सनाचो डायमिटर सुद्दां तुमी सोदून काडपाक शकतात. The reason the pinhole does not need a lens is because the pinhole itself is a lens. It makes the light come together at a very small point and forces the light to make an image on the paper. A pinhole camera gives good pictures for objects that are far away from the camera and up close. The pinhole is able to focus an object close up because it is only letting in one ray of light at a time to create the picture. The picture on the photo paper in the back of the camera is created by light rays that go through the pinhole to the paper.
When the image is made, it is flipped instead of upright because the light is traveling in a light ray, causing the image to be reversed and inverted. This is called exposure. In the diagram for pinhole cameras, the light rays from the top of the object goes through the pinhole and hits the bottom of the paper instead of the top. And the light rays moves from the bottom of the object, goes through the pinhole and hits the top instead of the bottom. This is because when both of the light rays hit the pinhole, they are in straight lines, so they make up the picture. आणि अनेक म्हणजे विदेश हे जे आम्ही पिन होल कॅमेरा करतात तेन्ना सनार जे स्पॉट्स असतात सन स्पॉट्स हे दिश्टी पडटात. चडूच व्हडले आसा जाल्यार दिसता. ओके, म्हणजे इतले ल्हान बॉक्सान दिसना ना, सनस्पॉट जर चड व्हडले आसा जाल्यार ल्हान हितून सुद्दां दिसूं म्हणजे शकता. बॉक्स ल्हान असल्यार फरक पडना, सनस्पॉट व्हडले आसपाक जाय आणि सनस्पॉट जर क्लियर दिसपाक जाय जाल्यार व्हडलो तुमकां पिन होल कॅमेरा जाय पडटा. ओके. आणि विदेश आतां हे सनस्पॉट्सान म्हाका इंट्रस्ट आशिल्ली सोलार ऑब्जर्वेशन करपाक. आमच्या सगळ्या दर्शकांक इंट्रस्ट आसली सन पळोवपाक, पण सन इज व्हेरी डेंजरस. टेलिस्कोप आनी बायनोकुलर्स घेवन सन पळोवपाक जायना. सनस्पॉट्स कशे स्टडी करूंक शकतात, ऑब्जर्व कशे करूंक शकतात? सुर्याक पळोवपाक जाय जाल्यार कित्याक सामकें सोंप्या मेथड हो, जितून कांय व्हडले इक्विपमेंट लागना, टेलिस्कोप बीन असले कांय लागना. तो म्हणल्यार बॉल मिरर. बॉल मिरर. ओके. एक सिंपल बॉल आसता आनी सादी मिरराचो कुडको आसता. हो आमी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा. एक्चुली टेपीचो रिंग हो आमी एज अ स्टँड म्हणून यूज करता. हेका हो असो दवरलो आनी तेजेर हो बॉल मिरर म्हणल्यार एक सादो सिंपल डिवायस. बाजारान जो प्लास्टीकचे बॉल मेळटा भुरग्यांक खेळपाक जे येता तसलो एक प्लास्टीकचो बॉल घेवपाचो, तेका एक बारीकसो होल कट करपाचो हांगासर एक सादारण 1 इंचाचो, आनी तो हेवी जावपाक जाय म्हणून गडगडोंक जायना असो वाऱ्यान बीन म्हणून तितून भितर रॅम भरपाची, जड करपाचो. तो हेवी जालो की बुराक बंद करपाचो आनी तेच्या वयर सादो मिरर, प्लेन मिरर जो मेळटा आमी घरा कडेन वापरता तसलो तेजो एक तोंड पळोवपाच्या हारशाचो कुडको. हय, तो एक धाकटोसो कुडको हांगासर लावपाचो आनी सरावंडींग अशी टेप करून आमचो बॉल रेडी जाता. स्टँड कसो करप ताका? आनी स्टँडाक कितेंय घेतल्यार जाता. आमी हांगासर एक रिंग घेतला, एक टेपीचें रिंग हे दवरून तेका आमी स्टँड कसो यूज करता. तेजेर असो दवरलो म्हणटकीर हो बॉल असो फ्रीली मूव करूंक मेळटा खंयच्याय एंगलान. म्हणजे एक तरेचो आमचो एक मिनी सोलार टेलिस्कोप तयार जाला. हय, मिनी सोलार टेलिस्कोप जालो. आतां सूर्य जसो डायरेक्शन आसा त्या डायरेक्शनान तो पॉयंट करून तेजें रिफ्लेक्शन एक ऑपोजीट डायरेक्शनान पडटा. ऑपोजीट डायरेक्शनान घेवपाचें. एक पयस एक बरी जाता तितल्या पयस काळखानशी एक स्क्रीन दवरपाची, वायट स्क्रीन, आनी तेजेर प्रोजेक्ट करपाचें. ह्या इमेजीर सनस्पॉट दिसूं शकता सारकें. सनस्पॉट म्हणल्यार कितें जाता, सुर्याचो जो सरफेस आसता तो खूब तापिल्लो आसता. एक अरावंड 6000 डिग्री सेंटिग्रेड तेजो टेम्परेचर आसता आनी थोडे एरिया अशे आसता की ते टेम्परेचर देंवता. 1000-2000 डिग्री टेम्परेचर कमी जाता. सो त्या एरियेक आमकां त्यो जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां काळ्यो दिश्टी पडटा, ताका आमी सनस्पॉट म्हणटा. सो आतां ओम आमकां पोजिशन करता. सो ऑपोजीट वॉलाचेर कितें पडटलें ओम? सनाचें रिफ्लेक्शन पडटलें. सो ऑपोजीट वॉलार रिफ्लेक्शन घालून दाखय पळोवया. सो आमी सनस्पॉट्स कशे दिसता ते पळोवया. ओके, दुसऱ्या सायडीन आमचे सनस्पॉट्स आयिल्ले आसा ते बी आमी पळोवन घेवया. तर तुमी पळयलें समर वेकेशनान सुद्दां कितली मजा करपाक शकतात. एस्ट्रोनॉमी घेवन आमी फक्त रातचे टेलिस्कोप घेवन स्काय ऑब्जर्वेशन न्ही, दिसाचे सुद्दां सोलार फिजिक्स आनी सलांचे सगळे जे सायन्स आसा ते आमी स्टडी करूंक शकतात. सो तुका खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पळोवपी दर्शक आसा आनी मेनली जे भुरगे आसा आनी जर कितें डिफिकल्टी तांकां आसा जाल्यार तांचे क्वेश्चन्स विदेश आनी हांव आन्सर करतलें. फक्त तुमकां हांगा सकयल आमचो ईमेल आयडी आसा ताजेर मेल करचें पडटलें आनी तुमचे कितें डिफिकल्टी आसा, आमच्या प्रोग्रामा बद्दल तुमचो कितें फीडबॅक आसा हें सगळें तुमी म्हाका मेल करात. आनी अशेंच आमचे एक्सपेरिमेंट्सा बरोबर आमचे प्रोग्राम्स आनी फुडें फुडें वचत रावतले. हे आमचे समर स्पेशल आशिल्ले. सगळे एक्सपेरिमेंट मुद्दम करात, अनुभव घेयात आनी एन्जॉय करात आनी आनी एक काम करात, पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे ओन्ली ऑन प्रुडंट मिडिया.